नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मसूरचो रोस। ही हांवें अर्द कप मसूर कुकरान शिजोवन घेतल्या। ही पळयात मसूर अशी शिजोवन घेतल्या। थोडो आमकां कांदो आनी सोय वाटून घेवपाक जाय। ही हांवें एक वळ्याची सोय, एक मोठो कांदो उबो शिनून घेतला। कांदो आनी सोय तेल घालून भाजून घेतल्या। हातून उदक घालून कांदो आनी सोय आमकां वाटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांवें 2 चमचे तेल घातलां। 4 लसणीच्यो पाकळ्यो धाडावन घेतल्या। लसूण मातशी तळसून घेवया। लसूण तळसून जाली तशी तातूंत हांव एक कांदो घालता। हो कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। कांदो तळसून घेवया। कांदो तळसून जालो तसो तातूंत हांव एक टोमॅटो बारीक कापून घालता। टोमॅटो तेलार तळसून घेवया आणि मातसो शिजोवन घेवया। कांदो आनी टमाट तळसून जाले, तातूंत शिजोवन घेतिल्ली मसूर घालुया। मसूर घालून मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्ध चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। वाटून घेतिल्ली सोय आनी कांदो घालुया। उदक घालता, ढवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता, ढवळून घेवया आणि हाका आता बरो खतखतो येवपाक दिवया। अर्ध चमचो साखर घालता, ढवळून घेवया। ताजेर घालता ओली कोथमीर, घालून ढवळून घेवया। मसूरचे तोंडाक बरे खतखतपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। मसूरचो रोस मसूरचे तोंडाक खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।